जाल्यार ते गाडी त्यांनी ट्रकार गाडी मारली, गाडी खंय आसली गाडी आमी लोक भुरग्यांची आरड वयल पडली, 5 भुरगे भितर आसली, 3 बायलांका काढली, भुरग्यांक काढली, 2 भुरगीं मातशी सिरियस आहात, बायल एक दोनूय पांय मोडले बायलेचे। आणि आम्ही हे सगळे आमचे गावातले पत्रादेवीचे बायनेचे भुरगे आपण सगळ्यांनी हांगासरले वर्षाचे बिया येऊन सगळ्यांनी मेळून बाबड्यांनी सगळ्यांनी काढले। आमकां इतकी दुर्दैवाची गोष्ट सांगपाची म्हणजे आमकां पुलीस मातशे लेट पावले। आमकां खंत व्यक्त करता आमी कित्याक आमी हे सांगलेले आहा तांकां की पुलीस स्टेशन आमकां आउटपोस्टाक सर्वीस दिया, पुलीस स्टेशन पेडण्यां दिया म्हणून सांगला। मोपा पुलीस स्टेशन आहा ते आमकां पावना सर्वीस बेगीन। आमकां दुर्दैवाची गोष्ट हे आयज हे पुलीस ना पावंक, फायर ब्रिगेड पावंक ना, आमकां इतली मेहनत करून ते काडचे पडले, आमकां तांकां कसलीच हेल्प मेळोंक ना जाल्यार त्या पद्दतीन हांगा येयले। हांगा ते सगळे स्थानिक हांगा धांवले आणि बांदा परिसरातले लोक एकदम त्यांच्यानी ॲम्ब्युलन्स सुद्धा आमकां हाडून दिले की आमची 108 टायमार पावना म्हणून त्यांच्यानी ॲम्ब्युलन्स दिले। आता जशें बबनान सांगले तशें एक मेन प्रॉब्लेम आमकां हांगा पोलीस स्टेशनाचो आसा की पोलीस स्टेशनाचे लोक बाकीचे सगळे गोष्टी करतात पण हांगा इन्सिडंट जाल्या नंतर लेट पावतात। तेचेर तेंच्यांनी साहेबाक हांव सांगता की ते सर्वीस तरी सारकी दिवपाचो प्रयत्न करपाचो आमकां। कार जी 4 व्हीलर जो चलयतालो त्या ड्रायव्हराक फुडले जे बॅरिगेड्स जे आसलेले ते दिसोंक ना, त्यांनी बॅरिगेड्सचेर डॅश मारीत फुडें एक ट्रक आशिल्लो ते ट्रकाचेर डॅश मारले आणि जो इको कार ड्रायव्हर जो आसा तो जाग्यारच गेल्लो आसा, तो ट्रॅप जाल्लो। मागीर ताका बांद्याचे आणि जे लोकल तोरशे मागीर पत्रादेवी हांगाचे जे लोकल आसा हांच्यांनी खूब परिश्रम घेवन ताका भायर काडपाक आयले आणि ह्या गाडीन देगेक जो बसलेलो तो फ्रॅक्चर आसा आणि त्याच बरोबर फाटल्यान 3 लेडीज आसले आणि त्याच बरोबर 5 भुरगे आशिल्ले आणि तांकांय मार लागल्या आणि सध्या तांकां हॉस्पिटलान व्हरपाक आयले आणि जो इको कार ड्रायव्हर जो आसा तो जाग्यारच गेल्लो आसा। त्याच बरोबर हेचे जेन्ना डॅश दिवन फुडें वता आसतना एक बायक रायडराक सुद्धा डॅश पडून तोय थंयच पडलेलो आसा। प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगीमनी।